प्रॉब्लम आता हांवें आयकल्या ते दिसपाक जे कन्स्ट्रक्शन येता आनी त्या कन्स्ट्रक्शनाक कितें आनी थिंगा लोकांची ऑब्जेक्शन आहा केन्नाय कसली कन्स्ट्रक्शन येता न्हू जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर पयलो आसूंक जाय उदकाची फेसिलिटी लायटीचे कांय ना आनी कितें जालां न्हू रस्तो दाखयला 15 मिटर थिंगा रस्तोच ना 15 मिटर 100 मिटर पासून ना ती कशी पास जाली ती हांवें ऑलरेडी एसएमनी उलयलो ती खंय पास जाली काय म्हणून ती बिल्डींग आनी हांवें सांगलें लोकांची डिमांड आहा तशें ते बंद कर म्हणून म्हाकाय नाका म्हणून ऑलरेडी हांव उलयलो एसएमनी तो आनी अशें बिल्डींग वा लोकांक पण नाका जाल्यार म्हाकाय नाका असो डिमांड घाल्लो हांव पुढची 29 दवरली आतां हे पळय 29 दवरली तेन्ना अटेंड उरतली तुमी पळय पळयता पळय कितें कन्स्ट्रक्शन जालें तेन्ना तुमचे कामार कितें आसता न्हू जेन्ना कन्स्ट्रक्शन येता न्हू तुका एमएलएची व्हडली गरज उरता एमएलए सायनी नाका काय ना आनी आमकां गवंय ना ती जाता ती गमना न्हू ते पंचायतीकूच गमता टीसीबीकसान पंचायतीक गमता एमएलए काय खबर आसना पण तो सरपंच बा तुका कितें कॉन्फिडन्सान बागेता कितें व्हडले व्हडले केन्ना केन्ना सांगूंक केन्ना नोदरेक बाळटा तुज्या बाबा तुज्या कॉन्फिडन्सीन न्हू कन्स्ट्रक्शनाचे वा न्हू ते तेंकाच लागता ना मेजर इशू जाला म्हणून सांगता बरें म्हणल्यार इशू जाला म्हणून म्हाका गमला गमल्यार म्हाका थिंगा एकल्यान म्हाका फोन केल्लो सांगपाक अशें जाला म्हणून कितले प्रोजेक्ट असो तो प्रोजेक्ट म्हाका दिसता थिंगा आसतले एक 2-3 प्रोजेक्ट आसतले कोणी माहीत आसूंक शकता कितले फ्लॅट्स कित्याक थ्रू एमएलए तें कांय जायना आनी आमकां नॉलेजी आसना भितरल्यान पास जाता ते गमना अशी कितें डिसिजन की लोकांक कॉन्फिडन्स बरें म्हणल्यार तेणी घेवंकूच जाय पंचायतीन बरें म्हणल्यार पंचायतीन जेन्ना ग्रामसभाक पळय लोक उलयता न्हू तेंचे आयकूंकूच जाय कित्याक पंचायतीचे लोक कम्यान पंचायत कोण हाडटा लोकूच हाडटा निवडून न्हू पंचायत आयकना म्हणटा तूं लोकांचे ना आयकोंक जाय म्हणटा तेणी पूण म्हणजे आयकना तेणी आयकोंक जाय गमलें न्हू तेणी लोकांक जेन्ना सांगलें तेन्ना तेणी आयकोंकूच जाय अशें म्हाजो व्यू आहा थँक्यू